आयज नोवेनाचो 6वो दीस. आयचो विशय आसा एकचार, मिसांव आनी सहभागिलीपण. मानेवंत आग्नेल आपल्या जिवितान एकचार, मिसांव आनी सहभागिलीपण फिकिरीन पालतालो. एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव बेश्टी सादी आनी पोलकी उतरां न्हय, पूण ती खरेपणी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत घडलोली दिसतात. एकचार म्हणल्यार सामान्य वांटप वो सगल्यांक वांटेकार जावंक मेळटा. हातूंत भावपण भागेलीपण दिसून येता. भागीदार जावंक म्हणल्यार तुका आनी म्हाका सगल्यांक वांटो आसा. मिसांव म्हणल्यार मुखार सरप आनी धाडलोलो जावप. ती वाट कशी ती ताकूंक आमकां सगल्यांक खेरीत आपोवणें आसा. आमकांच विसरून आमी आमचे इगोर्जे भायर सरून आमच्यो चाली आमच्यो फुटी आनी वेगळोचाराची वागणूक, आमच्यो बोडायो आनी जबरदस्त्यो, द्वेस आनी हिंसा नपयत करूंक वावरूंक जाय. मानेवंत आग्नेल पिलाचे संस्थेच्या वांगड्यां मदें समुदायिक जिवीत जियेलो आनी सगल्यांक एक नमुनो जालो. मिशनरी पाद्री जावन ताणें बागेलीपणाच्या मनान आनी आपल्या लोकांच्या बागेलीपणान सेवा केली. तो आपल्या कार्याक लागलोलो जावन प्रेरणीक शेरमाव करपी, खुमसारां आयकुपी आनी आत्मीक मार्गदर्शन दिवपी जावन सगल्यांची सेवा केली. ह्या सगल्या आपल्या सेवेच्या कामान तो देवाची खुशी करूंक वावुरलो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इंतेसावा दिनवास्ता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता एडवर्ड डायस कानाकोना. आपल्या खासगी इंतेसावा पासत मागता मिंगवेल लॉपिस दोना पावला. दिनवास्ता आनी बरी भलायकी मागता आंतोनियो पेदा दे रॉड्रिगीज कोल्वा. मॅकेन्झी फेर्नांदीस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मारिया दाकुना पोरवोरी. जॉयलन वास बरी भलायकी मागता कासिल्दा वाज बतेलो बेतालबाती. दिनवास्ता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता सावियो फॉन्सेका कालांगूट. फामिलीक बरी भलायकी मागता रॉडनी आनी सोनिया गॉन्साल्वीज सांताक्रूज. ताशा जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता रॉक आनी आल्बा कोल्वा. फामिलीक बरी भलायकी मागता आर्मांडो क्रास्टो फातोर्दा. फामिलीक बरी भलायकी मागता जिता डिसोजा आगासाई. सगळीं आमी उबी रावया. ह्या मिसांत आयल्या आसात सांत आन फिरगोजेची फिरगोजकारां. तुमकां येवकार आनी तुमचे इंतेसां पासत आमी मागता.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. आज मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो 6वो दीस. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल आपल्या जिवितांत एकचार मिसांव आनी सहभागिल्लेपण फिकिरीन पाळपी. आमच्या समाजांत कितल्यो फुटी आनी वेगळोचार आसूनय कसलीच भिरांत दोरी नासतना पवित्र सोबेंत आनी संवसारांत एकचार मिसांव आनी सौभागिल्लेपण हाचो संस्कार जावंक एकवटा खातीर वावरूंक आमकां आपयल्यात. हें कार्य आमी शाती पावूंक देवाची कृपा मागुया. आज दोर परगटणेच्या वावरा खातीर वो मिसांवां खातीर भेटयलोल्या दिसा दोर परगटणेच्या वावरांक दोर एका क्रिस्ती भाव भयणी मिसोड जावंक आनी मिशनरी वावरांक नेटान फुडें करूंक देवाची मोजोत ह्या पवित्र मिसा बलिदानांत आमी मागुया. आणि कल्पना मनान धरून एकचार आनी सहभागिलीपणांत जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक घडयेक जायते फावटी आमी चुकल्या. ह्या पातकांची आनी हेर पातकांची दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसण मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर परबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारें बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो भोव अपराध. ह्या पसर बघून सदांच सांगपार मारे सगळ्या देवदांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थूया. ह्या वेळार सगल्यो आमच्यो गरजो मानेवंत पादाज्ञालो उद्देशी देवा बापाक आमी उबारुया. आमचे ओत्रेक आमचें मन आमचें काळीज देवाक भेटोवया. आनी आमकां कितें जाय त्या ह्या पवित्र दोंगरार आमी मागून घेवया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाड बापा, तुझ्या पुता जेजून केल्लें सोडवणेचें काम संवसार सोरोपर्यंत चलच्याक तुजी पवित्र सभा सगल्यांक पोरसांक थारोणाचो संस्कार जावची म्हूण तुजी कुशी. सगळे रचनेक सोडवण मेळोवची कर. आपणाक जबाबदारी आसा म्हूण ओळखून घेवंक तुज्या भावात्यांची काळजां जागोय. आनी हे पोरी स्वर्ग राष्ट्रांतली तुका एक पोरसा
वयर सरून आनी निरंतरी वाडोवन आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. दोन दुतेच्या इतिहासा वेले वाचप. मोठी उजो जाले उपरांत उबो रावून पेद्रून तांकां म्हणलें, बा भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शिव वर्तमान आयकूंक आनी बावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी तान देवान म्हाका वेंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजान वळखता ते देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवंक ती आपणाक मानता म्हूण दाखोवन दिले. बावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें झूं शिसाच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सुम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारोन मेळटा म्हूण आमी सत मानता. जमलेलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवा विदेशें मोदें केल्ल्या सगल्या गुणांची आनी विस्मिताची खबर सांगताले. ती आख्खे सोबेन आयकली. तांचे उलोवप जातोच जाकोबान अशें म्हणलें, बा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवाक भेटयलोली विदेशां मदली एक परजा सुरवातेकतान वेंचून काडूंक देवाची खोशी जाली म्हूण सिमेवान तुमकां आतां सांगलां. आनी ह्या प्रवादाच्या उतरा प्रमाणे सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलेलें आसा. ह्या उपरांत हांव परतून येतलो आनी दाविदाचो मडो पडलेलो तंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव घराण्यांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगळीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयलेलीं आसात तीं सर्व राष्ट्रां. जाणें जायते काळांतान हें कलीत केलां तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशाचें जिवीत आमी आगवड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवाक भेटोवन बसतायलेल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोजडपण पयस करचें आनी गोमटी पिलून मारलेलें मनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची. कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समूद परगट करपी आदल्या काळांतान आसात आनी दर शेनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतर हे देवाच्या आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगल्या परजांक खोलयात देवाची कौतीक विस्मिता. आनीकदा म्हणुया, सगल्या परजांक खोलयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखनात. शेकांशीक प्रितुमी वयर देवाक सोडगितां गायात. जबाब, सगल्या परजांक खोलयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोडटात तारोन ताचें. जबाब, सगल्या परजांक खोलयात देवाची कौतीक विस्मिता. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या परजांक खोलयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब, सगल्या परजांक खोलयात
देवाची कौतिक विस्मिता परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात ताणे ती केल्या संसार नितीची ताची राजवट जबाब सगल्या पोरसांक खोलयात देवाची कौतिक विस्मिता उद्गार सर्वेस्po तुमचे सोबे आसो Sława pormone Jezu Chrystace suportoman जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगांत रावात हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळ्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसा तशेंच तुमी म्हज्या आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजी खुशालकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात जेजू क्रिस्ताचे सुपर्तमान प्रितीच्या भावां भयणीनो आयज आमी ह्या नोवेनाच्या 6व्या दिसांत भितर सोदता आनी आमच्या नियाळाक हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला मानिवंत आग्नेल आपल्या जिवितांत एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव फिकरेण पाळटालो प्रितीच्या भावां भयणीनो म्हाका आयज आमच्या संस्थेच्या आदल्या पाद्रीचो एके भाशेन तोखणाय करूंक दिसता हांव एक ल्हानसो भुरगो कसो हांगासर ह्या घरा मुखार एक व्हडली बिल्डींग आसली थंयसर 1979 म्हजी भरती जाली एक ल्हानसो भुरगो कसो थंयसर ह्या अनाथ घरांत हांव वयर सरलो आनी ह्या बोर्डिंगांतल्या जायते जाणां भायले आमचे सेमिनारिस्ट ओ मिसवांतान पाद्री येताले आमकां एके भाशेन टॉक दिवंक आनी उपरांत तांचे सोवे आमचे एके भाशेन मेळप जातालें आनी कशे भाशेन मिसवांनी ते वावुरतात काम करतात ते आमी आयकताले आनी एके भाशेन म्हज्या काळजांत हे बी एके भाशेन
रोयलोलें कशें म्हाका दिसलें. आनी उपरांत प्रितीच्यानो कॅम्पांत भाग घेवन जायते ब्रदरांनी आनी फादरांनी मिसावंतान येवन आमकां मिसावांनीक व्हेले. आनी थंयसर हांवें एक भुरगो थोरणाटो कसो आमचे पाद्री कशे भाशेन मिसावांच्या गांवांनी आनी भोव करून खेड्या गांवांनी वावुरतात तें पळोवंक हांव तो टाकलो. कशे भाशेन न्हूच फकत आमच्याच धर्माच्या लोकांक सवें पूण ओ क्रिस्ती भावां भयणी सवें इस्कॉलांनी आनी गांवांनी भोंवून आपल्या जिवितांतल्यान हो जेजूचो भावार्थ कशे भाशेन ते परगट करताले तें पळोवंक आमी सगळे तोटाकले. आनी उपरांत प्रितीच्यानो म्हज्या सेमिनारींत म्हजी भरती जाल्या उपरांत हांवूय ब्रदर कसो थंयसर त्या गांवांनी वावुरलो. आनी परत आमचे आदले पाद्री भाव कशे भाशेन सदांच हुस्को दुसऱ्याचो आपल्याचेच चिंती नासतना आपल्याक एके भाशेन पाठ करून उठोवन सकाळीं उठोवन गांवांनी चलोन वेताले आनी आमकां उठयताले आनी आमकां व्हरून थंयसर मिसावांच्या वावराक एके भाशेन आमी खांड मारताले. प्रितीच्या भावां भयणीनो, हेच कितें जेजून आपल्या जिवितांत केलें. पापाचो खूब मोग ताका आसलो आनी आपल्या जिवितांतल्यान प्रितीच्या भाव भयणो जेजून गांवांनी भोंवून जुद्यो नासलेल्या लोकांक सवें वचून समारिताच्या गांवांनी वचून कोण नासलेल्या सवें थंयसर वचून देवाचे रायज तो परगटीत गेलो. आनी आयज प्रितीच्या भाव भयणो ह्या जेजूच्या पावलांनी चलोवंक जायत्या जाणांनी ह्या जेजूक विंगयलो आनी ह्या जेजूच्या पावलांनी चलून एके भाशेन प्रितीच्यानो आयज आमी सगळीं क्रिस्तांवां जाल्या. ह्या आमच्या पिलार मिसोनाच्या पाद्रींनी एके भाशेन दुसऱ्या मनशां सवें ऑक्सिटन म्हणटात तें रिलीज केलें. आतां ऑक्सिटन म्हणटात तें कितें प्रितीच्यानो? ऑक्सिटन म्हणटात तें उतऱ्यांतल्यान न्हय पूण कोरण्यांतल्यान दुसऱ्यांक एके भाशेन कशे भाशेन जिवीत जिवंक जाय तो प्रभाव घातलो. एक एग्जाम्पल दिता हांव वाटेन चलोन वेतां आनी वाटेन चलता आसतना एक मनीस कोण एकल्या मनशाक जखमी जाल्ल्या मनशाक आदार दिता आनी हांव त्या मनशाक पडयता. जखमी जाल्ल्या मनशाक तो उखलून ताचे गाये बांदता आनी ताका व्हरता. हें हांव पडयता आनी हांव उपरांत वेता आनी ताच्या फाटल्याचेर एक तापोट मारता आनी म्हणटात आय लायक वॉट यू डीड टू दॅट मॅन, कीप इट अप. मनशे ह्या मनशान एके भाशेन न्हूच गोडे म्हजें सवें पूण हेरां मनशां सवें ऑक्सिटन रिलीज केलें. एके भाशेन हो बरो प्रभाव रिलीज केलें आनी रिलीज करून प्रितीच्या भाव भयणो आमी शिंगता. कित्याक ताचो जिविताचो प्रभाव न्हूच फकत उतरांतल्यान पूण कोन्यांतल्यान तो म्हजेर पडलो. अशेंच कितें प्रितीच्या भाव भयणो आमच्या जिवितांत भाग्योताच्या जिवितांतल्यान तांच्या देखी जिविताचे वोन आमी आमचेर एके भाशेन प्रभाव पडटा. आनी भोव करून जेन्ना आमी हांगासर पाद्र आग्नेलाक मान दिवंक आयल्या, पाद्र आग्नेला अशी आमी मागोवंक आयल्या तेन्ना ह्या पाद्र आग्नेलान प्रितीच्या भाव भयणो जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपलेंच जिवीत एके भाशेन दुसऱ्याचे सेवे खातीर करचिलें. कशे भाशेन आपल्या जिवितांत गांवांनी एक गोवडी कसो तो वावुरलो. कशे भाशेन आपल्या जिवितांतल्यान अंतर करिनासतना
न्हूच फकत क्रिस्तवांक पूण हेरा धर्माच्या लोकांक प्रितीच्यानो वेंगयलो. पेल्याची सेवा चाकरी ताणें केली. पिडेस्तांची एके भाशेन निगा घेतली. खुमसाराच्या साक्रमेंतांत थंयसर बसून तांकां सगल्यांक भोगसणे फावो केलें. आनी आमकां सगल्यांक प्रितीच्या भाव भयणो एके भाशेन ऑक्सिटन ह्या मनशां सवें मेळत आयल्या. आनी हाकाच लागून दर ब्रेस्ताराच्या दिसा हांगासर ह्या दोंगरार लोकांचो जोमो एकठांय जाता. कित्याक आमी सगळीं प्रितीच्यानो ह्या मनशाच्या ऑक्सिटना वरवीं एकठांय जाल्या. ताच्या भावाच्या उद्देशी प्रितीच्या भाव भयणो आमी हांगासर एकठांय जाल्या. कित्याक मागूंक ज्या मनशान जेजूचेर विस्वास दवरलो, जे मनशान आपल्या जिवितांत एकचारान सहभागिलीपणान जेजूचें मिसांव फुडें व्हेलें, तशेंच आमकांय दर एका क्रिस्तांवाक प्रितीच्या भाव भयणो हें करूंक गरज आसा. आयजच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता कशे भाशेन पेद्रू उलयलो आनी तांचे मदें एके भाशेन सनद करपाची एके भाशेन विदवाद जालोलो. पूण पेद्रू उलोवन म्हणटा, ह्या दुसऱ्या धर्माक जरी तर ताणें देवाक चेर भावार्थ दवरलो जाल्यार तांकांय एके भाशेन आमी योगकार दिवंक जाय. अंतर करूंक गरज ना, पूण मोगान सहभागिलीपणांत आनी एकचारांत तांकां वेगून देवाचें मिसांव जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां सगल्यांची गरज. प्रितीच्या भाव भयणो, आमच्या समुदायान जायते फावटी अशें घडटा. आमी क्रिस्तांवां प्रितीच्या जेजून आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याच्या धेण्यांनी भरून आमकां सगल्यांक संवसारांत पाठयल्यांत. कितें करूंक? देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक. आनी देवाचें मिसांव आमी फुडें व्हरतलो जाल्यार प्रितीच्यानो एकचाराची आनी सहभागिलीची आमकां चड गरज. जशें मानवंत पाद्र आग्नेलान आपल्या जिवितांत एकचार सांबाळला. म्हाका जाल्यार उग्रासाचो एक भुरगो आसतना आमची पिला संस्था काबार जावपाची वाटेर आसली, मरपाची आसली. पाद्री आनी दोग ब्रदर उरलोले. ह्या वेळार प्रितीच्या भाव भयणो पाद्र आग्नेल ह्या सोयी पाद्रींक आनी दोग ब्रदरांक म्हणटा, संस्था सोडिनाकात, संस्था सोडिनाकात, कित्याक देवाचें बोट आसा हांगासर म्हणूंक लागलो तो तांकां. म्हणटोच प्रितीच्या भाव भयणो घोडये घेताणें तांकां एकचारांत मोगांत एकठांयल्यात जायत. तें आमी आतां नोकळो, पूण म्हाका जाल्यार दिसता एकचारांत ताचें मोन आसलें. सहभागिलीपणांत ह्या मिसांवाच्या वावराक कांड मारूंक ह्या 6 जाणांक आनी 8 दोगांय ब्रदरांक एकठांय करून एकचार सांबाळूंक आनी सहभागिलीपणांत देवाचें जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक तांकां ही शिडकावणी दिली. सोडिनाकात संस्था म्हणूंक लागलो, कित्याक देवाचें बोट हांगासर आसा. प्रितीच्या भाव भयणो, जरी तर पाद्र आग्नेलान आपल्या जिवितांत तशें केलें जाल्यार आमकांय देवान हो पवित्र आत्मो दिल्ली आसा. हो पवित्र आत्मो आमकां सगल्यांक आमकां आमच्या जिवितांत तें वेव्हारांत घालूंक हो पवित्र आत्मो आमकां फावो केला. कशे भाशेन आमी आमच्या जिवितांत पाडूंक जाता तें थोडेशेंच कल्पना मनांत हाडुया. घोराब्यांत प्रितीच्या भाव भयणो वावर आसा. आमी एकामेकाच्या आदारांत सहभागिलीपणांत तें करूंक जाय. जायते फावटी आमी आमचे आवयचेर वो आमचे भयणीचेर कुजनाचें काम आमी सोडून दितात आनी आमकां घरकारांक, भावांक वो भुरग्यांक आमी आयतीं जेतात अशें म्हाका दिसता. कित्याक सहभागिलीपण त्या कुटुंबांत आसचो ना दिसती पडना. पूण तें सारकें न्हय प्रितीच्यानो. घरांत वावरांत सगल्यांनी मिसळ जावंक जाय. सगल्यांनी जबाबदारीन तें वावर फुडें व्हरूंक जाय. दुसरें प्रितीच्यानो, समुदायाचो वावर फकत फुडाऱ्याचोच सोडचो न्हय. जायते फावटी फुडाऱ्यांचेर आमी हो वावर सोडटा आनी आमकां आमची जबाबदारी न्हय अशें आमी समजता. पूण जरी तर प्रितीच्यानो सहभागिलीपणांत एकचारान जरी तर आमी समुदायान वावर करचीत जाल्यार
आमचो समुदाय वाडटलो, पवित्र आत्म्यांत भरतलो. तिसरे सुवातेर पिडेच्यानो इगोजीचो वावर फकत पाद्रींचो आनी कपेलांचो, माद्रींचो, मोठवाश्याचो वावर म्हूण आमी समजतात. ना पिडेच्यानो, आमी लौकीक जावन आसात तांचे उजवे हात आनी पांय. म्हणटोच ह्या वावरांत, इगोजेच्या वावरांत आमी खाण मारूंक गरज. कित्याक एकचारांत सौभाग भगिनीपणांतूच आमच्यान जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक जाता. आमच्या गांवांत पिडेच्या बोवा म्हयनो कसलेंच कितें नितळ वो सफाई करूंक गरज पडटा तेन्ना पिडेच्यानो एकल्याचेंच चलना, पूण दुसऱ्यान आडबोट घालून ह्या गांवच्या सरभोंवती आमी साप नितळ करूंक जाता. घोडयेक गांवांत एकल्याचेंच मोन घोडये आमी घेवंक जायत, पूण वावर करता आसतना आमी सगळीं बरोबर मेळून कोणाकूच भायराय नासतना पिडेच्यानो आमी ते वावर फुडें व्हरूंक जाय. सरकाराक बोट दाखोवन आमची जबाबदारी लिपोवंक जायना. घोडयेक सरकार करिना, पूण आमी आमच्या जिवितांतल्यान वो कुटुंबीक जिवितांतल्यान पिडेच्या भाव भयणो बोट दाखोवचे पयले आमची जबाबदारी कशी आसा आनी कितें आसा तें आमी बेस बरें जाणा जावंक जाय आनी ते प्रमाणे ह्या वावरांत आमी खांड मारूंक जाय. भुरग्यांक दोतोन शिकयतल्यांक देव संदेशकाराक जायते फावटी आमी आवय बापाय वडिलांक आमच्या भुरग्यांक देव संदेशकाराच्या हातान सोडटात आनी म्हणटात ना ही जबाबदारी तांची. अशें न्हय पिडेच्यानो, तांकां भावार्थान वाडोवंक एकचाराची मनशां, सगळे सहभागीपणाची मनशां करूंक आमचो हात आसूंक जाय. कित्याक ती आमची जबाबदारी आवय बापायची. भुरग्यांनी शिकनात तेपात तें फकत तुमचें न्हय, भुरगीं शिकनात जायते फावटी भुरगे शिकनात ना, पूण आवय बापायन आपल्या भुरग्याचो सोद घेवंक जाय. भुरगीं कितें करतात, खंयच्याय रस्त्यार ते वेतात, तांकां कोण आसात, तांकां राखूंक कोण आसा, तीं कितें शिकतात हाची सोद आमी घेवंक जाय. तेन्ना पिडेच्या भाव भयणो सहभागिलीपणान जिवंक आनी देवाची एके भाशेन मोहिमा गावंक आमी पावतले. जशें भगवंत इरिन्यूस आपल्या पुस्तकांत अशें म्हणटा, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुली अलायव. म्हणजे कितें, देवाची मोहिमा म्हणल्यार मनीस सगळोच उर्बेवंत, मनीस सगळोच जिवाड. आनी जेन्ना मनीस एकचारांत सहभागिलीपणांत जियेता तो मनीस जिवाड जाता आनी एके भाशेन देवाची तुस, देवाची मोहिमा आपल्या जिवितांतल्यान तो गावंक पावता. अशेंच आमी करूंक आयच्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मानिवंत पाद्राग्नेलाक फुडें घालून आमकां सगल्यांक एकचाराची सहभागिलीपणाची मनशां कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी कांय गरजो आमी आमच्या देवा बापा मुखार आमी अंतां धरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी मोठवाशांनी मानेवंत आग्नेलाची देख घेवन एकचार, मिसाव आनी सौभागिलीपण पालूंक आमचे पवित्र सभेक बोलवंत समुदाय करूंक उर्बेन वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आयच्या दिसा आमी मानेवंत आग्नेल आपल्या जिवितांत एकचार, मिसाव आनी सौभागिलीपण फिकिरीन पालपी ह्या विशयाचेर नियाळटाव. ताचें जिवीत आमकां
प्रेरणा दिवंक पावूंक आनी आमी एकचारान आनी सौभागेलीपणान दर परगणेचो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे फिरगोजेन आनी समुदायेन जियेतल्या बावार्थ्यां पासत आमी मागता. आपल्या जिवितान तांणी क्रिस्ती बावार्थ्यांची मुल्यां कुशेमोनान आपणावंक आनी ओर्ताबरीत क्रिस्ती जिविता वरवीं सामान्य बरेपणा खातीर वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. देवाच्या उल्याक जबाब दिवन पाद्री ओ मोटवाशी जावंक फुडें सरतल्या सगल्या तरणाट्यांनी आपली आकांनी सुफळायेन करूंक बागयोन एथनीक ओ मोटवाशी आनी उर्बेवंत मिशनार ते जावंक बापा लागीं मागुया. मिसाचे बेटेन वांटो घेतोली सगळीं तशेंच कोश त्रासांक पोपिडेक लागून निराशी जालोलीं आसात तांणी सर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास धरूंक जिवंक मानेवंत आग्नेलाचे मोजोतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मागुया. मोगाळ बापा ही असली आमची मागणी ती तूं मानून घे आनी आमकां तें फावो कर. तुजे येवजणी प्रमाणे सदांच एकचारान सहाभागेलीपणांत रावन तुजेंच मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां सगल्यांक कृपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. प्रिडीच्या भावां भयणीनो मोचें आनी तुमचें बलिदान सर परबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मेळ्ळें
आमच्या नका भविष्याचे दाबा सबीस परमान दोयाड बापा तुझ्या पुतांत सगळ्यांचे सोडवणे खातीर आपणाकूच बोली करून भेटयलोलो ताचे वरवीं तुजी बावसावणी करी जावंक उदेंती तान अस्तम ते पर्यान राष्ट्रा मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावंक हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूंया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बोगोर सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटात खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यान आमी घेतला देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवंशान रावता ह्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापाचे पदवेंची दिनवासी काळजांत आमी तुजी स्तुती गायता तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोस्ट मोरून सोंसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्कियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्कियात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलीं हे म्हज्या उगरासात करात
बावार्ताचो गोट परगोटुया तुझ्या कुर्सानी उनोरची वोट बोणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोन बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपण अनुग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची खूड आनी रोगोट शिवंतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवंत बापा फिलिप नेरी आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत पाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्या सोमेस्तांक तुजे पजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्वोंदोर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडणाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं आयज आमकां येवं कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां परवड्यो नाका सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडार जेजू क्रिस्ताचे आनीक आमी बरोवशानोत रेखता तर आमकां तुज्या दार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय समिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्यांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोमियाची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिडी संवसाराची पाप काटिली आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराची पाप काटिली आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराची पाप काटिली आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणांत पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे तुमचे म्हाका पावना तुमच्या एकल्या सुचारूच म्हाका भलायकी मेळटली
बाबार्थान जेजूक आमी काळजान शेवला घडीभर आमचे दोळे बंद करून गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थूया. देवा सर्व मनशाच्या दयाळ बाबा, आमी शेवला तें सर्गीचें जेवण आमकां कोरी क्रिस्ती जीण जिवंक आदार दिवं आनी सगळ्या तुज्या भुरग्यांक पवित्र करून अशें तुज्याके पवित्र सभा पोळजोडांक सोडवंडीची खुणा जावंक तिचे वरवीं सगळीं मनशां जेजून खुर्सार जोडलेल्या तारुणांक उपकारी काळजांत वांटो घेवंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नवी. बसूया. मोगाल बवमिनो हे पवित्र मिसाचे भेटीन वांटो घेतलो. देवाच्या उतराचेर नियाळ केलो. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवलो. थोडी भोव दिलाय आमच्या जिवाक भोगल्या. असलेंच बरेपण आमकां फावो जावंक मानेवो तागनाचे मजतीन आमी मागत रावुया. किरीत भाशेन ह्या मिसांत वांटो घेतला. तिवी बोडयेची सांतान इगोर्जीची फिरगोजकारां ही रोमार घेवन हांगासर आयल्यां. तांकां आमी दिनवासतांव आनी मानेवो तागना वरवीं साबार बेसांवां तांचेर आमी मागतांव. पिडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोर्जेंत आसतलें. एक नवी ऑडियो CD पाद आग्नेल आमच्या इश्टा उजवाडाक हाडल्या. ती बँड स्टँडान विक्रेक आसा. आमचे पिलाचे संस्थेचे पाद्री जातल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार हाची बारीक म्हायती बसस डेस्क ऑफिस आसा थंयसर तुमच्यांनी घेवंक येता. 2024 वर्साची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडांत आनी पुस्तकशालांत विक्रेक मेळटा. नोव्हेंबराचे 17 सकाळचे 10:30 वाजतांचे मीस किरीत भाशेन आमी जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक दवरलेलें आसा. ह्या मिसार पिडेस्तांक कुमसार आसतलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तांकां आदीं फुडेंच तुमी हाडचें. हे पेंडोलान आमी तुमचे सेवेक आसतल्यान. जी जाणट्यांक घेवंक येतात तांकां आमी मोटर त्या दिसाक पेंडोलाशी हाडूंक दितल्या. तशेंच व्हीलचॅराची सुविधा आसतली. मिसा उपरांत पवित्र संस्काराची बुजोवन आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. हो आख्खो सेवा धर्म दोनपारची 12 पर्यंत सोंपतलो. मानेवो तागनेच्या सांत करणा पासत मागूंक आनी आमचे ओत्मीक न्हवसरणीक नायट विजील आसतलें. 17 सुरू जातलें रातची 9 वाजता आनी सोंपतलें दुसऱ्या दिसाक सकाळची 5 वाजता हांगासर. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो कोर्स दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमच्यांनी दिवंक येता. आदींच फुडें मानेवोंत आग्नेलाचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या फामिलीचेर आनी वावर धंद्याचेर आमी मागता. मोगाल भवमिनो मानेवोंत आग्नेल वचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गोरजां त्रासान आकांतां जेन्ना बाबार्थान आमी उलो मारता मानेवोंत आग्नेल देवा कडेन मागून जायतें बरेपण आमकां फावो करता. आयज मावरा गांवांत कुंकोलीचे रावता UK अशें कुळीत करूंक लायता. आमी 2003 वर्साक लग्न जाल्लीं. एका वर्सा उपरांत आमकां दोतोरान गमून दिलें की आमकां भुरगें जावचें ना म्हूण आनी त्रातामेंत करचो पडटलो म्हूण. आमी दोतोराचो त्रातामेंत सुरू केलो. एका म्हयन्या उपरांत गमून आयलें की त्रातामेंत फेल जालो. आनीक एक पावटी आमी तोच त्रातामेंत करूंक येवजिलें. पूण त्रातामेंत सुरू करचे आदीं म्हज्या घरकाराच्या बोल्सान ताका मानेवोंत आग्नेलाची मातयेचें पाकीट मेळ्ळें. ती माती ताणें खाली आनी त्याच म्हयन्याक हांव गोरबीस जालीं. आनी म्हाका ट्विन्स जोवडी भुरगीं जल्मलीं. एक चेडूं आनी एक चेडो. आनीक 4 वर्सांनी म्हाका आनीक एक भुरगो जल्मलो आनी ताचे उपरांत आनीक 4 वर्सांनी म्हाका चवथो बाब जल्मलो. मानेवोंत आग्नेलाचे मजतीन म्हाका 4 भुरग्यांचें देणें फावो जालें. काळजांतान हांव मानेवोंत आग्नेलाक दिनवासतां आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागतां. हो उपकार हो फावोर परगट करूंक वेळ लागलो म्हूण हांव माफी मागतां. मोगाल भोवमिनो हो एके भयणीचो भावार्थ
आमच्याय काळजामणे जाय त्यो गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या आमचो भावार्थ जिवाळ करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या सोर्गीच्या बापा, आमचे सोरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळ जाणतान मागता. तशें जाता मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान भागीदार जावन दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोटपोर घोटणे उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.